आज हांव एक कांतार म्हणटलें. तें कांतार हांवें म्हगेले भुरगेपणी आयकलेलें जेन्ना हांव खूब ल्हान आसलें. आनी तें कांतार आयज हांव थोडेंशें तुमचे मुखार म्हणटलें. सोजमोता तुमकां तें लायक जाता म्हूण. उठात उठात म्हजे गांवच्या भावांनी, रातचीं 12 जाल्या, न्हिदो नाकात तुमी. तुमकांच लागून हांव संवसाराक उरोंक ना नी. हांव तुमचीच गांवची धूव, गोडार मेल्लें तें न्ही. संवसारांत हांव आसतना एका चेड्याच्या मोगान आसलेलें. 5 वर्सां मोग करून त्या चेड्यान म्हाका सोडलेलें. म्हाका सोडूंक कारण कित्याक हांव गरीब आसलेलें. चेड्याक दुसरें मेवलें, चेडूं तुडवांनी भोल्लेलें. उठात उठात म्हजे गांवच्या भावांनी, रातचीं 12 जाल्यान, न्हिदो नाकात तुमी. तुमकांच लागून हांव संवसाराक उरोंक ना नी. हांव तुमचीच गांवची धूव, गोडार मेल्लें तें न्ही. सोजमोता मुगे तुमकां धाकटेशें कांतार लायक जालें म्हूण.